रानवटी जनावरां शेताचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात, जाल्यार उदकाच्या उणावाक लागून शेत लागवड कमी जायत चल्ला खंय। उदकाचो उणाव कसो पयस करूं येता हे विशीं आयोगान कांय सुचोवण्यो केल्यात। भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाच्यो पोरण्यो पायपलायनी बेगोबेग दुरुस्त करप, पंचायत तशें उदका स्त्रोत खात्यान बांयो, न्हंयो आनी तळी निवळ करप आनी हेर सुचोवण्यो हातूंत आस्पाव आसा। शेतां करपाक सरकारा कडल्यान फावो तो तेंको मेळनाशिल्ल्यान शेतां करप बंद केल्ल्याचे कांय शेतकार सांगतात, जाल्यार रानवटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान शेतकारांचेर हावड आयिल्ल्याचे कांय जण उलोवन दाखयता। पयलीं शेत रोयताले आमी, पूण उदकाच्या हितून तें बंद पडलें, उदक ना मेळना जालें। पयलीं आमचे पाली सकून हांगासर उदक येतालें, तेंय बंद जालें। सो ऑलमोस्ट कितले शेतकार शेत रोयताले? शेत 37 जाण रोयताले हांगासर। 37 जाण। सो आतां उदक आनी त्यान भायर तुमकां गोरवांचो बीन कितें त्रास जाता? जातालो, पूण आमी पयलीं वय करताले सबन हां, ते खूट हाडून हांगासर वयल्यान घरा कडल्यान रानांतल्यान खूट हाडून मारप, मागीर कोणे कापून ताका बांदप, वय करप सबन। म्हणजे आतां कितलीं वर्सां तुमी शेत सोडलां करप? 20 वर्सां जालीं। 20 वर्सां। ओके, बरें। सरकारा कडल्यान तुमकां उदका खातीर बीन कितें आदार मेळटालो? तशें कांय ना, वय आमी बांदताले आनी आमी हाडटाले वयल्यान। वय खातीर तशें कंपाऊंड बीन तशें तशें कांय कांय नाशिल्लें। पारंपारीक शेती जी आमची पयलींची आशिल्ली आनी ही आतांची शेती आसा, हितून फरक आसा। आतां नवीन अवजारां येयल्या, नवीन हे येयलें, संशोधन येयल्लें आसा, पूण शेती कडेन वळा युवा पिढीक अशें म्हणटा, तरी सुद्दां शेती कडेन वळपाक युवा पिढी तयार ना। हेचें कारण एक म्हणजे बँकेचे रेट ऑफ इंट्रेस्ट दिता ते लोनाचे, परत आमकां हे उपद्रवी प्राणी जे आसा ते शेती नश्ट करता। शेतकरी भरपूर कश्ट घेवन शेती वयर काडटा आनी जेन्ना पोटान पडपाच्या टायमाक बरोबर शेतीची नासधूस करता। अशे उपद्रवी प्राण्यां खातीर सरकारान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते प्लांटेशन करता, पूण त्या प्लांटेशनात तेंच्यांनी एक म्हणजे ते आतां निलगिरी लायता, सागवान लायता, आकाशिया लायता, कंकर लायता आनी कसले झाडां लायता, त्याच्या बदलाक तेंच्यांनी पणस, आंबो, जांबूळ, चिंच, आवळा आनी अशे करमळ अशे विविध जे उपद्रवी प्राण्यांक उपयुक्त अशे म्हणजे जे खावपाक फळां मेळटा ते घालूंक जाय आनी परत तेंची रानांत पाण्याची सोय करूंक जाय, जेणे करून हे शेतीक आनी शेतकऱ्यांक उपद्रव करणारे प्राणी जे आसा त्याच्या पासून तेंच्या शेतकऱ्यांचें रक्षण जावंक शकता। औदुंबरा सारके कितलेशेच शेतकार हांगा सद्या आतां शेतां पडींग दवरून आसा। उदकाचो मेन प्रॉब्लम, त्यान भायर गोरवां येवन थंय नासधूस करता। हालींसराक जंगली जनावरांचो उपद्रवूय खूब वाडला, माकड म्हणा जावं खेती म्हणा, त्यान भायर रानदुकर, गवेरेडे हेंचो उपद्रव खूब वाडला। त्या खातीर हांगा लोकांनी शेतां करप सोडलें। वळवयच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक।